नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मिशन आदित्य L1 लॉन्चाचो मुहूर्त थारलो. 2 सप्टेंबराक सकाळी 11 जावन 50 मिनटांचेर श्रीहरिकोटातले सतीश धवन स्पेस सेंटरान PSLV वरवीं लॉन्चिंग. इस्रोची घोषणा 15 लाख किलोमीटराचो प्रवास करून यान सूर्याच्या कक्षेन पावतले. अंतरचंद्रा परस 4 पटीन मायज थंयच्यान सूर्याचो अभ्यास करतले. भारताची पहिलीच सूर्य मोहीम. चौथीच्या मुहूर्तार जिओ एअर फायबर लॉन्च. रिलायन्स इंडस्ट्रीज ची वर्सुकी आमसभेंत घोषणा 2035 मेरेन नेट झिरो कार्बन एमिशन. रिलायन्साची मोग. कंपनीन अंदू 2,60,000 नवो रोजगार दिलो. डिसेंबर मेरेन सगळ्यांक 5G. रिलायन्स इन्शुरन्सानूय 2047 मेरेन विकसित भारताचो मुकेश अंबानीचो AGM आनुलो. अनंत आकाश ईशा रिलायन्साच्या बोर्डाचेर. Reliance set new records in creating employment for Indians with the addition of 2.6 lakh jobs across all our businesses during the year. The total number of our on-roll employees is nearly 3.9 lakhs. The number of indirect livelihood opportunities we have created is many times larger. Today, I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment. The company has provided JFS with a strong capital foundation to build a best-in-class, trusted financial services enterprise and achieve rapid growth. Reliance has capitalized JFS with a net worth of rupees 1,20,000 crores to create one of the world's highest capitalized financial services platforms at inception. At least 100 gigawatt of renewable energy generation by 2030. Friends, our concurrent priority is to set up a battery gigafactory by 2026. Now it is the time for all of us in the business community to work together as a grand coalition to transform India into a fully developed nation by 2047. A prosperous India in which no Indian and no region will be left behind. गोय इंडियान आसा, मात इंडिया गोयान अजून मेरेन पावंक ना. काँग्रेसीचे वर्क इन प्रोग्रेस. मात काँग्रेसवाले उठ-सूट BJPन वचूंक लागिल्ल्यान काँग्रेसीक लोक पातयेनात. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय हेडोनान उलयलो. गोंयान युनायटेड ऑपोजिशन ना विधानसभेन काय पक्षाचे एकला चलोरे. आपणे टीम गोवा म्हणूनच सोडून दिला. विजय उलयलो. एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारची दिसता की आमी ऑपोजिशन युनिटीचेर उलयल्ले जेन्ना अधिवेशनाच्या पयलीं तुमी आयिल्ले तेन्ना. यू आर होपफुल की पर्याय कितें आहा, आज आमी एकठांय येवंक जाय. पण ते तितली बरे तरेन हावसाक जातना आमकां दिसली ना. मदीं मदीं तुमी उलयतनाय बी मातशी आडमेळी तुमच्याच वटेच्यान हाडपाचो प्रयत्न जातालो. कोण कोणाक कातर मारता तेच कळनाशिल्लें केन्ना केन्नाय. आर यू डिसअपॉइंटेड that you wanted, you're hopeful of a opposition unity, but जायना म्हणते. No, I was very clear that there is no opposition unity in the house. Even though we are on the same side, that is not called unity. Unity म्हणटा ती टीम गोवा जी उलयता ह्या टर्मान हांवें टीम गोवा उलोवपाचें बंद केल्लें. कित्याक थोडे पक्ष अशे आहा की ते एकला चलोच उलयतात आनी ते जे म्हणसर एकला चलो उलयतले ते म्हणसर ऑपोजिशन युनिटी जावंक शकची ना. तुम्ही लास्ट टाइम म्हणिल्लें की युनिटी जावपाक जाय. 1-2 आठवड्या पयलीं तुम्ही स्टेटमेंट केलें की युनिटी जावपाक जाय. जातली अशी दिसता ही सगळी परिस्थिती पयली. आतां लोकसभेचें इलेक्शन 9 म्हयन्याचेर येवना. ना, लोकसभेचें गोंय इंडियेन आहा पूण इंडिया अजून गोंयान पावूंक ना. ऑपोजिशन युनिटी इज नाव इंडिया न्ही. इंडिया ब्लॉक तो अजून गोंया पावूंक ना. जेन्ना पावतलो तेन्ना आमकां कळटलें ऑपोजिशन युनिटी आसा वो ना. आर यू हॅपी विथ द वे काँग्रेस इज फंक्शनिंग? कारण एक प्रश्न हांव कित्याक विचारतो की हरशी तुमी म्हणपाक शकतात की तो तांचो इंटरनल प्रश्न. आतां इलेक्शन जेन्ना 9 म्हयन्याचेर पावलां आनी प्रिन्सिपल ऑपोजिशन काँग्रेस, तुमी फाल्यां इंडिया हे सामकें एब्रिवेशन बी म्हळें
तरी गोंया भितर लास्टाक कितें की इंडियेचे कोण ते बाकीचे पक्ष येवन काय हांगा तुगेली लोकसभा वेंचणूक झगडपाक शकचे ना. कितें आहा तें काँग्रेसीन आनी तुमी करपाचें. आर यू हॅपी? डू यू थिंक काँग्रेस इज गियरिंग अप? No, Congress at the moment is a work in progress. Congress cannot be said to be ready for a fight. प्रोग्रेस हो शब्द वापरतात. Progress आसा कित्याक they have got to come to terms with the fact that Congress may not be trusted by the people of Goa easily. Individuals may be trusted. By and large, काँग्रेसीचेर आज भावार्थ मातसो गोंयांत हाल्ला कित्याक काँग्रेस निवडून येवन मागीर बीजेपीन वता. हें जाल्लें आहा आनी होच प्रोपगंडा होच मुद्दो दुसरो पक्ष दाखयता की हे निवडून येता आनी ते थंय वतात. भोमा रस्त्याक 4 घरां वता. तांकां 300 स्क्वेअर मीटर जमीन आनी घर बांदूंक पैसे दितले. PWD मंत्री काब्राल सांगता. भोमा हायवे रुंदीकरणा विशीं ताणें मिडियाक प्रेझेंटेशन दाखयलें. सर्वे नंबर 7तल्या 64 घरांक नोटीस पावल्या. ती घरां खंय वचची ना. 1992 संपादीत केल्ले जमनीर अतिक्रमण केल्ल्याची स्ट्रक्चरां मात खंय वतली. सर्वे नंबर 6 जातून ही सर्वे बाउंड्री दिश्टी पडटा पळय, ही सर्वे बाउंड्री आनी ही सर्वे नंबर 6ची सर्वे बाउंड्री हांगा वयता म्हण ही लॅड लायनी जर दिसता पळय हे एक्विशनाक घातला हांगा न्ही. देवळां आमची हे म्हाका दिसता महादेवाचें देवूळ आनी हे सतेरी देवूळ. ही जी बोवाळ करता पळय हे 2 देवळांची नांवान घेवन ते करता पळय एक्विशन आमी करता पळय हांगा. हे सायडीन एक कुडको एक्वायर करना आमी. ती 4 घरां वयता म्हणटा पळय ती 4 घरां पळय 1 2 3 4 ही 4 घरां वयता पळय. सारकें क्लियर असो दिसता तुमकां पत्रकार भाव आमच्या. ही 4 घरां 1 2 3 4 हे सायडीन आमी येना सगळे एक्विशन हे सायडीन म्हणटा. आतां तितू भितर ही जी एक्विशन तुमी लायन पळयता ते सगळे हिंगा ती थोडी घरां आशिल्ली पयलीं मोडलेली आसा. हांगा ना घरां बोमकार कोणी फॅमिली घरां मोडलेली आहा. पण हे जे एक्विशन आसा हे 92 केल्लें हांगा पासून. हे जे सगळें दिसता पळय तुमकां हे 92 एक्विशन केल्लें आतां करूंक ना. आनी एक्विशन करतली हे एक्वायर्ड हे गाडे आनी एक्सटेंशन जाल्लें आसा ते मोडटले. तितू भितर आमी एरिया तांकां 4 घरां 300 स्क्वेअर मीटर अलॉट करतले घरां बांदपाक. कित्याक आमी ताका पयशे दितले थोडे. सो बेस्ड ऑन दॅट तेणी तांकां घरां बांदपाक आमी ताका अलॉट करतले. कोण आसता पळय तेंच्या सगळ्यांक नांव घालूंक पडटा. आनी जेन्ना फायनल नोटिफिकेशन जाता पळय तेन्ना वी ड्रॉप दॅट and we only acquired this red line जी आता आम्ही दाखयला but this is the acquisition line now. So basically what you are trying to say is survey number 6 and सगळ्यांक नोटीस धाडल्या. Automatically सगळ्यांक वयता. सगळ्यांक वयता. And those, but those will be dropped out. No, this will be dropped because they are not coming acquisition. हे तांबडी लाईन घातल्या पळय ही acquisition. गृहमंत्री अमित शहाच्या अध्यक्षतेसकल गुजराताच्या गांधीनगरात 26वी पश्चिम विभागीय परिषद जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय परिषदेन वांटेकार जाल्लो. इन्फ्रास्ट्रक्चर, उदका पुरवण, मायनिंग, पर्यावरण आनी रानां तशेंच प्रादेशीक राष्ट्रीय इश्यूंचेर परिषदेन चर्चा जाली. नासनड्या एके 2 व्हिलरीक कोणे तरी उजो घातलो. रस्त्याक उशीक गाडी पेट्टा ती पळोवन पेट्रोलिंग करपी 2 पुलिसांनी लागसरच्या घरांतले उदक हाडून उजो पालयलो. उजो घालपी सद्याक हाताक लागिल्लो ना, चवकशी चल्ल्या. नाशनोला जे गणपतीचें देवूळ आहा तशेंच 100 मीटर तेच्या फुडें वचून एक एक्टिवा गाडी हिका कोणी तरी उजो घातलो अननोन पर्सन आनी तो थंयसरलो धांवलो अशी आमकां सोर्सा कडल्यान म्हायती गावली. आनी त्याच बरोबर जेन्ना आमी थंयसर स्पॉटार पावले तेन्ना अशें कळोन येयलें की थंयसर पुलीस जे पेट्रोलिंगेक वयताले 2 जाण बायकान आलोना आउट पोस्टा वयले तेन्ना तांकां दिसून येयलें की थंयसर उजो पेट्टा म्हणून. तेन्नाच तेंच्यांनी 2 जाणांनी जे सायडीक घरां आसली थंयसर तेंच्यांनी उदक खंयसर आसा तें पयलें आनी तेंच्यांनी ताबडतोब येवन तेंच्यांनी तो उजो पालयलो. सो तेंच्यांनी तो पयलोच उजो पालयल्लो तेन्ना मातशी कितें आसली तेजे मागीर आमी उदक मारलें आनी ती सायडीक काडून दवरला. गाडी पळयता तुमी जाल्यार ती सारकी कंप्लीट जळयली आसा. सर नेमकें कारण कितें गाडयेक उजो घालपाचें अशें कितें दिसता? कारण आमी कांय सांगूंक शकना कित्याक हांगा ती मदोमद आसल्या कारणान ते कोणी तरी पर्पजली घातलो आसतलो ना जाल्यार तेजे कितें शॉर्ट सर्किट जावन तो उजो लागला आनी तो पळो आसतलो भिवन बी अशें कितें जावंक शकता. पूण आमी नक्की कारण कितें तें सांगूंक शकना. म्हणजे कोण उजो लावपी कोण तो गावोंक ना सद्या? ना कोण ते पुलीस पर्सनल. स्टुडंटा खातीर नाशनलाच्यान नवसराज सलगांवकर.
कर्नाटकाच्या DPRक गोय सरकार कित्याक आव्हान दिना? सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाचो प्रश्न. म्हादय प्रभावाचे फुडें कितें जालें ते सरकारान लोकांक सांगचें म्हूण उलो. सुप्रीम कोर्टान गोय सरकारान घाल्ल्या आव्हान याचिकेचें कितें जालें तेवूय सांगचें म्हूण फ्रंट मागता. म्हादय व्हरूंक कर्नाटकान सगळे एकठांय वावुरतात. म्हादय साल्वार करूंक सगळे एक कित्याक येना काय म्हूण प्रश्न. गोय सरकारान लक्षात घेवपाक जाय की कर्नाटका गव्हर्नमेंट हॅज नॉट got the DPR withdrawn as per that was our demand. Save Madhai, Save Goa Frontacho जो demand आशिल्लो that is not yet fulfilled. मागीर पांचाल कमिशन जे अपॉइंट जाल्ले to allocate the quantum of water over and above, Karnataka was not satisfied and they were demanding more waters. ताजे कितें जालें? 2017चे पिटिशनाची ऑर्डर जी आसा that there will be no construction on the basin. तेजेर कंटेम्प्ट पिटिशन जे घातला ताजे कितें जालें? ताजेर अजून आमचें सरकार कांय उलयना. तेच्या नंतर रिवायज्ड DPR येता आनी आज पर्यंत आमच्या सरकारान तो रिवायज्ड DPR जो आसा तो चॅलेंज केलो ना. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो बंदी आशिल्ले मुर्ती करतल्यांक अनुदान मेळचें ना म्हूण हस्तकला मंडळाचो चेअरमॅन प्रवीण आर्लेकारान स्पश्ट केला. पारंपारीक पद्दतीन सैम सांबाळून गणेश मुर्ती करतल्यांकूच सरकाराचें अनुदान मेळटलें. जे पळय आमच्या चिकट मातयेचे आहा पळय तांकां हांव दिवपाक हें करतलो. कित्याक हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें जाता तितले कमी लोकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे हाडचे. कित्याक जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे आहा ते लोक आमच्या पेंड्यानूय हांवें स्वता म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्ले आसा. जे पळय लोक ते बुडयतात खंयसर तळ्यान बुडयतात, बाकीचे आमच्या बांयन घालतात, पूण ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसा जे आसता पळय ते गणपती मेल्ट जायना. ताका लागून हे जे पळय आमचे चिकट मातयेचे आसता ते मेल्ट जाता. ताका लागून म्हाजी सगळ्या आख्ख्या गोंयान सगळे जे कलाकार आसा हे कलाकार आयज आनी पयचे न्हू, हे आतां आमचे कितें पिढयाचे हे आसात आमचे कलाकार, तेंच्यांनी हे आतां ही आमची संस्कृती ही जगोवन दवरलेली आसा. ती तशीच आमच्या भुरग्यांनी तशीच फुडें व्हरपाक ताका आमचो सपोर्ट ताका सदांच गव्हर्मेंटाचो हांव जाता तितलो गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट तांकां दितलो आनी तेंच्यांनी अशेंच फुडें सरोन तांकां आयज जी मिशिनां आहा पळय ही मिशिनां तेंच्यांनी यूज करपाची. पूण प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे हांव नेक्स्ट इयर जाता तितली एक्शन स्ट्रिक्टली घेतलो. पूण तरी तांकां जे पळय कोणाक मिशिनां मेळोंक ना तांकां हांव मिशिनां दितलो. आनी समज कोणी भायले हाडटात ह्यासर आमच्या बॉर्डरीर तेंचे चॅकींग आसतलें आनी नेक्स्ट इयर हांव सारको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दितलो कितें प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे हांगा गणपती पावचे न्हू. मंत्र्यांच्या कथीत सेक्स स्कॅन्डलाच्या प्रकरणात आपलो फोटो सर्क्युलेट करून बदनामी चलयल्ल्यांक वोगी रावचे ना म्हूण उपसरपंच ऐश्वर्या आनी तिच्या घोवान शिटकावणी दिल्या. Only because I am the deputy sarpanch, you all are wanting some hot news and you all spreading it all over. Please, I don't want this to anymore continue. I request you all to please stop this. Strict action will be taken against whoever has done this. तितलेच सांगता तुमकां की एवरी टायम परत अशे बायलांच्या बद्दल उलयता पळय ते तुमी कळ्ळें, दॅट हॅज टू स्टॉप विदाउट एनी रिजन. कितें स्टोरीज काडला and why I had to clarify it is written in that and माझे फोटोज लायला तेज्या वांगडा. इट इज रिटन चिकालीम रेजिडन्स एंड ऑल एवरीथिंग. तूं म्हणटा बेश्टेच आपल्याचेर उडोवन घेता. इट इज नॉट लायक दॅट. यू आर अटॅचिंग माय फोटो देर आनी म्हाजी स्टोरी आसलेले भशेन बरयला सगळे. दिस इज नॉट करेक्ट आय फील. कोणी खंयचे आयज हेजे समज चेडवाचे बायलेचे उठयलेले बाबा हे हांगा आसता थिंगा आसता हेंकां बरें दिसतलें आसलें ना. हांव सगळ्यांक सांगता एकूच, जे कोणी केला आनी जे कोणी शेअर करता हे प्लीज स्टॉप करपाचे. कित्याक हे आमचो पर्सनल मॅटर. ही म्हाजी बायल आयज कोणाच्या चेडवाचे आयज कोणाच्या भयणीचे जावं कोणाच्या आवयचे उठयलेले आयज कोण उगी रावचो नासलो. आयज एक न्यूज मेळ्ळी एकाची 10 केली 10चे 12 केली घोव खंय ह्यो खंय तो खंय बापा हा. प्रो लिगाचे दुसरे मॅचीन सेजा फुटबॉल अकादमीन यंग बॉयज ऑफ टोंकाक 4-0 गोलान धाडले. धुळे ग्राउंडार पयल्या राउंडाच्या मॅचीन सेजा अकादमीन 4थ्या मिनटाक गोल मारून बरी सुरवात केल्ली. पयल्या हाफा मेरेन यंग बॉयजान बरी फायट दिली. दुसऱ्या हाफान सेजान धडाधड 3 गोल करून मोठे जैत जोडले. गोवा प्रो लीग सध्या चालू आसा आनी सध्या तेंचो राउंड 1 चालू आसा आनी तेतून आयज गेम आशिल्ली ती म्हणल्यार सेजा फुटबॉल अकॅडमी वर्सीस यंग बॉयज ऑफ टोंका.
यंग बॉयज ऑफ टंक जेंका प्रमोशन जावन ते सध्या प्रमोट जावन ते प्रो लिगान पावले आसा तेंचे मध्यें सेजा फुटबॉल अकॅडमी त्याच गेम आशिल्ली पूण सेजा फुटबॉल अकॅडमी खूब स्ट्रॉंग दिसली तेंच्यांनी यंग बॉयज ऑफ टंकाचे 4 गोली मारून सध्या टेबल टॉपर आसा आयज सेकंडूच गेम आशिल्ली अशें फुडें रावंड आसा आनी खूब गेमी उरल्या सो पळोवया फुडें कशें टेबल कशें मूव जातलें तें ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.